Enough is enough. Enough is enough. सगळेचे शेवटक ज्यांची तुम्ही भाषणात वाट घेता ते अलाहाबाद हायकोर्टचे चीफ जस्टिस रिटायर्ड जस्टिस फेदिन रिव्हर्स सर यांना विनंती करता की त्यांच्यानी या सभेत संबोधित करतील. हिंगा एकठांय जाल्ल्यो भयण्यो आनी भावांनो, आज एक दीस कित्याक इम्पॉर्टंट. 3 म्हयने पयले जानेवारीचे 6 तारखेर गोंयचो लोक एक उल्यार पणजी एकठांय जाले आनी आज जाल्यार 3 म्हयने आनी आमी आसात आमच्या पेडणे गांवांत. हेच पेडणे गांवांतून आमी ही सीड रोयली ती आज रोंपो जाला. हे रोंप्याक उदकान शिंपयला, हे रोंप्याक शिंपयला आमच्या बायलांनी आनी दादल्यांनी आनी भुरग्यांनी आपल्या रोण्याचे टियर्स जावं ते तुमच्या गांवचे, जावं ते चिंबेलकारांचे, जावं तुमचे सितोडचे, जावं ते मिराबादचे. आनी म्हाका आशा आसा तुमकां इतले लोकांक दाखोवन की हे झाड तुमी चोयतले पळय, आनी हे झाड एक दीस फुलां फळां जे जातले ते जातले न्हू. आनी जे आमकां सांगलां की ती फक्त आमी न्याय वा कोर्टाक वचून सगळ्यो वस्तू जायना, ज्यो जातात त्यो आमी करतले. पूण सगळ्यात मुखेल इम्पॉर्टंट जें आसा की लोकांची ताकद, ही लोकांची ताकद आमी एकठांय करपाक जाय. गांवांनी आमी आतां आपली उलोवपाक जाय. म्हापशें हांवें म्हणलें गोंयचो लोक जालो म्हणून मोने, थोडे मोने आसले, थोडे आसले कुड्डे आनी थोडे आसले बेरे. पूण हे 3 म्हयन्याक आमकां दाखयलां की लोक आमकां दोळे उक्ते जाल्या, लोक आमकां उलयता आनी लोक आमकां आयकता. आनी ही ताकद जी आसली आमचे मदें, तुमच्या गांवांत एक लोकलायज इश्यू आसतलो, चिंबेलचो लोकलायज इश्यू, मिराबादचो लोकलायज इश्यू, सिगांवचो लोकलायज इश्यू, हे लोकलायज इश्यू आसले. पूण हे सगळे लोकलायज इश्यू आमी तरी एकठांय केले. गांवांनी जे प्रश्न जे आसात आमी एकठांय केले आनी एक लोक म्हणून आमी जाले आनी आमचो आवाज उठयलो. म्हाका दिसता खंयचोय सरकार ओग्ग रावपाक ना. आमी सरकाराक एक बिल दिलें आनी एक बिल कितें, हे बिल आसलो तो एक आमची शेतां तुमी फुडें नाकात म्हणून. सेक्शन 13A तुम्ही एमेंड करात. आमचे दोंगर तुम्ही कातरनाक करून डू नॉट डेव्हलप आवर हिल्स. हे आमच्या लोकांचे आमच्या फुडार गोंयचे फुडार चलून
आनी जायते मुद्दे हे बिलां आसा. ओपोजिशन पार्टीन हें बील आमच्या अध्यक्ष असेंब्लीचो कोण म्हणटा ताका आमी स्पीकर आमचे कोंकणी संविधानांत ताका म्हणटात अध्यक्ष. सो अध्यक्षा कडेन दिलें, असेंब्ली मांडलें आनी आमकां आशा आसली की असेंब्ली सेशनांत हेजे बद्दल चर्चा जातली. पूण पोंडा बाय इलेक्शन येयलें आनीक असेंब्ली तो म्हणटा प्रोवोक केली. प्रोवोक म्हणजे टर्म जो आसा 20 दिसांचो तो काबार केलो. आनी आमी चिंतलें कित्याक लागून महाराष्ट्रांत बाय इलेक्शन आसा, असेंब्ली चालू आसा, तरेतरे गांवांनी बाय इलेक्शन आसा, असेंब्ली चालू आसा, आनी गोंयांत कित्याक? आनी म्हाका तरी दिसता एकूच कारण, तांकां नाका आसलें हें बील असेंब्ली चर्चा करपाक. तांकां नाका आसलें हें बील असेंब्ली पास जावपाक. कित्याक तेमी तरी विरोध केल्लो, कोंडेचो लोक सांगता आसलो कितें करपाक जाय तें. सो बेस्ट कितें प्रोवोक. पूण बरें आसा तूं केलें. पूण आमी आतां एक लोक म्हणून आमी खंय वतले? वॉट आर वी गोइंग टू डू? आमचो माल हेच्या मुखार कितें? तुमी हरमळच्या लोकांनी आपल्या भावभावाक कित्याक सांबाळ्ळें? कित्याक चळवळ केली? कित्याक मिरवणूक काडल्यो? आनी आमचे जे मनीस आमी येताले गोंयांत, उलयताले, चर्चा करताले, पूण जागी जावंच ना. पूण तुमच्या गांवांत तुमच्यो मिरवणुक्यो जेन्ना हांवें पेपराचेर वाचल्यो, हांवें म्हणलें जावं दी हांव 76, पूण हांवें त्या गांवाचो हांव कुंकोळकार आनी आमी कुंकोळचे गांव क्रांतिकार तुमी जाणात. आनी आमचें एक नांव आसा प्रवीण शेटगांवकर, हो कुंकोळचो नातू शेजारी, यजमानी शेजारी. सो तो क्रांतिकार पेडण्यात पावला. आनी ते म्हाका चोवून हांवें तो उलो मारलो आनी लोक मुखार येयले. लोक मुखार येयले, म्हाका विचारिल्लो लोकां मुखार आमी कितें चिंतलें? वॉट इज द इश्यूज फॉर द पीपल? तितून आमी 10 मुद्दे काडले, 10 इम्पॉर्टंट पॉयंट्स. आनी हे पॉयंट्स न्ही फक्त लोकल इश्यूज, हे आसात आमचे गोंयचे फुडाराचे, आमच्या भुरग्यांचे, फुडल्यो ज्यो पिळग्यो ज्यो येतल्यो तेंचे. कित्याक जेन्ना ते आमी विचारताले गोंय आमची शेतां काबार करतात, गोंय आमचे दोंगर काबार करतात, तुमी खूंय आसले. आनी आमी तांकां कितें सांगतले? तुमी विचारात, तुमच्या नातवांक बायलांक तुमी सांगतले कितें की आमी थोड नासतले, दिल्लीकार येतले, पयस दितले, आमचे कडेन ताकद आसना? एक उगडास करात. एक मनशाच्या आंगांत ती ताकद जी आसा न्ही, ती तरी एकठांय जाल्यार तुमी चोयला न्ही आमची मुयो. कित्याक पडले मनीस एक मुय येना, सगळ्यो मुयो एकठांय जातात आनी जे पडले ते मुखार वतात. एक भशेन आमी जर सगळे एकठांय जाले आमकां कोणूय आघात दिवंक शकना ना. ही जावन आमकां आमची ताकद. 72 सांगला कोर्टांत जोईन मेळ्ळ्या. पण आनी एक महत्वाचो इश्यू आसा जो उलयले सेक्शन 39. शिरगांव लोकांची चळवळ जाली
मुख्यमंत्री येऊन सांगले आपण रद्द करतो बरं झालं बिचवली त्याचे मतदारसंघात सांगले आपण बंद करतो बरं झालं हांव विचारता आता मांद्रेच्या आमदारान पेपराचे येते प्रमाणे सांगला की आख्या फॅक्टरी तालुक्यात 69,000 किलो स्क्वेअर मीटर्स ऍप्लिकेशन येयल्या कोणी करत जाल्यार कोणी काम लागतो म्हाका दिसता आज आमदार येयला दोगोय आमदार ना हे आमदारांक हांव आज विचारता की जर तर मुख्यमंत्री शिरगांव परमिशन दिवपाक बंद केला जर तर सांकेली दिवपाक बंद केला हे कित्याक न्ही आखे गोंयभर कित्याक न्ही तूं मुख्यमंत्री फक्त पेडणें सांगलेचो न्ही तूं मुख्यमंत्री गोंयचो आनी आज आमी गोंयचे लोक विचारता तुमचे दोगोय आमदारां लागीं आनी तशेंच दुसरे आमदारां लागीं तुमी कित्याक ओगे आसा वाय आर यू वाय तुमी तुमच्या लोकांक लागून कित्याक करना बरें तुमी टोर्नामेंट करा आतां आयकलां की तुमच्यान टोर्नामेंट कर म्हणून दिल्ली करा तुमी पूण जोर तर निवड असेंब्ली इलेक्शन येतली लोकांक तुमी कितें जबाब दितले की आमचे कडेन काय कशें आसता म्हणून तुमचे कडेन जर ताकद आसा म्हणून लोकांक चिंतपाचें तूं कोण मुखार आमदार कोण जायचो तें तुमकां आयकलें लोक थारायतले पूण आतां आमचो एक डिमांड जावपाक जाय गोंयभर गांवांनी तालुक्यांनी की शिरोडा बंद केला सांकेली बंद केला सबंद गोंयांत 39 परमिशनां रद्द करपाक जाय जो पर्यंत असेंब्लीक आमचे बिल डिस्कस करता असेंब्ली आमचे बिल डिस्कस करया असेंब्लीक आमकां सांगात what is wrong with this bill हे दिनात what are the mistakes if any तुम कित्याक हे मानपाक घेवपाक जायना लोकांक तुमी उतर दिया आमी तयार आसा उलोवपाक तुमच्या मदीं आमकां सांगात दिस सेक्शन इज नॉट प्रॉपर म्हणून आनी हांव भावान भयणीन एक सांगता हे बिल जे आमी तयार केला सद्या कायद्याचे गोंय आसात ते कायदे चोड आतां कोण म्हणटा अरे शेतां आमची आमकां कांय उत्पन्न जायना तुमी आमचे विरोध कित्याक विकपाक पण एक चिंता तूं कांय कोण हाडलो भाऊसाहेब बांदोडकराक न्ही त्या कुळकाराक हाडली आतां कितें हाडलो की आमची शेतकाराची उत्पन्न करतले म्हणून रोयतले म्हणून पीक काडटले म्हणून आनी तेच कायद्यान एक सेक्शन आसलें की हे शेतां दुसऱ्याक वापरपाक जायना म्हणून कान कन्वर्टेड हेच कायदे आसा आनी मागीर 91 आनी एक कायदो येयलो की एग्रीकल्चरल लँड कॅनॉट बी कन्वर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज तूं म्हणटा बाबा कांयच आसा जाल्यार तूं कित्याक बोब मारता आमी बोब मारता हेका लागून हो जर कायदो जो आसा जाल्यार तुमी शेत रोवपाक शेत भरपाक हाव आर गिवींग परमिशन्स ही एनओसीचे फ्युचर येता कित्याक 23 हे सरकारान आनी एक कायदो हाडलो आनी नाव दिलें तेका प्रिव्हेन्शन ऑफ कन्वर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लँड नाव आयकप बरें
पण ते कायदा फक्त आपले शेतां लागून दुसरे एका लँडा लागून फक्त शेतां आणि तुझे आनी एक म्हणलें एको फ्रजाईल लँड्स दे नॉट बी कन्वर्टेड. पण आनी एक सेक्शन त्यात दिला की पॅडी फील्ड्स कॅन बी कन्वर्टेड झोन चेंज. म्हणजे तुम्ही झोन चेंज करा आणि शेतां जी आसा विच कॅनॉट बी कन्वर्टेड can be converted for non-agricultural purposes. I am मुख्यमंत्री बनेगा, I am प्रधानमंत्री बनेगा, I am राष्ट्रपति बनेगा, I am चीफ टाउन प्लानर बनेगा, टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग बोर्डाक बनेगा की जेन्ना 91 चो लॉ जो आसा हाऊ आर यू ग्रांटिंग परमिशन आज दाखया करून how this permission can be granted. दिवपा जायना तो कायदो आणि त्या कायद्यात कितें म्हणटा notwithstanding anything in the town under plan जो आमचो रिजनल प्लॅन जे आसा त्या प्लॅनाक लागून टेनेटरी लँड जर सेटलमेंटाक दाखोवले जाल्यार they cannot be converted notwithstanding anything in any other plan. पण तरी काय असताना हे आमची शेत करपाक हो पयलो. दुसरे आसात म्हाका दिसता पेडणे 2-3 कुमदार आसात. 25 आनी एक कायदो येयला सेक्शन 31 आनी चड लोकांक कुमदाचे जागे जे आसता न्ही कोणाक खबर ना. जास्त लोकांक खबर ना कितले ते म्हणटा कोमदाची जागो आमचो जागे आमी कितें करता जाता. बाबा तुमी तुमचो कागद जे आसा एम्फिटिस जे आसा ते चोयात. ते कागदार आसतले आसा की हे जागे तुमी दिल्ले म्हणून फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर म्हणजे शेत दिल्ली शेतां शेत करपाक दिल्ली काजू रोपे मँगो कोकोनट प्लांटेशनां आणि हे नॉ कायदा सेक्शन 31 प्रमाणे दे कॅनॉट बी यूज फॉर एनी अदर पर्पज. म्हणजे तुम्ही आता पूण कोर्टात कितें वॉट डू दे डू आणि कोर्टान केस आसली फॉर्म 114 टेनेंटाचें नांव आसा ते एक दीस कोण वयता आनी सांगता की आपण टेनेंट म्हणून हे चुकीन येयले म्हणून आनी आमचे मामलतदार आनी कोर्ट काय विचारना की हे तुजें नांव तिका कशें हाव डीड इट कम ते सगळ्या सोड पडूना. ते नांव घातलें तिका आफ्टर एक्सरसाइज अंडर द सर्वे रुल्स आणि तिथे दोन कलमां आसात. पीक कितली आणि पीक कितली कोण पडटा अमलकार म्हणून तलाटी ते बरयतले आणि लँड रेव्हन्यू कोर्ट म्हणटा ह्यो ज्यो एंट्री ज्यो आसा दे आर प्रिज्यूम टू बी ट्रू अंटील प्रूव्ड अदरवायज. तो कोण वता सांगता अरे हे सगळे ज्यो एंट्री ज्यो आसा you must show that they are false. कोण विचार करना nobody asks questions आणि आम्ही थोडं आसतले आणि आम्ही म्हणतात गोवा फॉरवर्ड करचे. अरे गोवा फॉरवर्ड किती करतलो आज म्हाका सांगता क्वेश्चन आमचो हो प्रश्न हो सॉल्व करून अरे एक सेकंड कितें करतलो लोक मुखार सरपाक जाय. म्हाका आज सकाळी दिवाळीच्यान फोन येयलो एक पवार की आमची शेतां उदक येयलां दर्याचें आनी आमकां रोवपाक जायना. हांवें विचारलें तुमचे लोक कितले हात मुखार सरपाक म्हणल्यार ना शेती करपाक ना सपनेशा झाड म्हणून हांव सपनेशा जाता. म्हाका एक सांग तुमी लोक कितले लोक एकठांय जाता ते म्हणटा आसतले ना आमचे लोक भितात पूण भितात आनी सपने शेती करपाक
म्हणजे आम्ही फक्त सगळे ऑल इश्यूज आम्हीच बरोबर जाय कोणी जात जातात गावागावांनी व इनफ अँड इनफ मुवमेंट हे परत लोकांनी आम्ही तालुक्यात कित्याक कंपनी करतात आम्ही कंपनी जाय गावागावांनी तालुक्यांनी एक तालुक्यातले आमकां 2-3 मनीस आम सेंट्रल कमिटी जाय आणि एक दुनिया भितर आपल्या सगळे तालुक्याच्यो कमिटी गांवच्यो कमिटी इनफ मुवमेंट हर एक गांवांत हर एक तालुक्यात आमकां जाय कित्याक लागून तेन्नाच आमचो जो आमकां जे विचार घातल्यात ते मुखार व्हरपा जाता आमी आतां थोंड बसल्यार जावपा ना आमी आमचे मंत्र्यांक तेमचेर भरोसो दवरल्यार भरोसो ना आमचो आतां भरोसो गेलो सो आतां वेळ पावला आमी एकठांय जावपा हांव म्हणना की आमी गायलो मोट दॅट इज नॉट नेवर माय इश्यू आमी जो चळवळ करतले ही चळवळ आसतली जे आमचे राष्ट्रपित्यान आमी सांगला महात्मा गांधी नॉन व्हायलंट सत्याग्रह होय आमी मोर्चा करतले दाखोवपाक लोकांची ताकद पूण आमकां जाय ही ताकद जरी आमी दाखोवंक जाल्यार जी आज तुमी कितें संख्येन एकठांय जाल्यार शिकपाक की आज तुमी जर तुमचो गर्व तुमकां आमी संख्ये मेलो आयकलो आनी तेन्ना आमी अशें सांगला ना हो तुमकां जागरण करपाक आमी आज तालुका कित्याक करता जागरण करपाक लोकांक दाखोवन दिवपाक की हे मुद्दे कित्याक लागून आनी हे मुद्दे कायदेशीर आहात हो कायदेशीर न्ही शेतां बद्दल उलयल्यार आतां दोन 78 कितलीं वर्सां 1000 वर्सांनी आमची गोंयची कितलीं वर्सां म्हाका खबर ना इतिहासान हांव बोलना बट एटलिस्ट 2000-3000 वर्स तरी लोक वर्सां गोंयांत लोक आसतलो आमचे लोक केन्नाय आमी दोंगर दाखोवना कित्याक लागून हे दोंगराचे उदक जे पडली हे उदक जाता झोरयो हे झोरयो आमकां बांय सुद्दां दितात हे झोरयो आमच्या न्हंय वयतात आमच्या न्हंय सुद्दां येतात पूण आज गोवोरमेंटान 0 to 25 10 to 25 ग्रेडियंट परमिशन दिवपाक जाता काही पेटिशनां आसली आनी आमच्या हायकोर्टान तेजेर पेटिशन डिस्कस केल्या हांव प्रत्येक मिटींग सांगता पेटिशन येता म्हणून पेटिशन तयार आसा एवरी टायम एक आमचो ड्राफ्ट धाडटात आमी सिनियर कावन्सिला कडेन तो आमी ड्राफ्ट इशू विचार करतात आनी आमी ताका तो इशू वी हॅव टू गिव एन आन्सर बट दे आर व्हेरी पर्टिक्युलर की जेन्ना आमी त्या फायलींग द पेटिशन वॉज सक्सेसफुल सो ताका लागून थोडो टायम जाता द पेटिशन्स आर ड्राफ्टेड both senior councils they have argued they are looking after it and section 17A and casino bundle more questions on casinos than on section 17A they have petition file करते आणि चोर मुखेल म्हणजे आता तुम्ही ऐकता लोदा मोठो 100 मेट्रो 200 मेट्रांचे हे केल्यात कितें प्लॉट केल्यात आणि जात कोणाचे कारापूर एस्टेट म्हणून आणि कारापूर एस्टेट कोण आमचो बाप राणी आणि बाप हाती आणि त्यांचे मध्ये चूज जाता हांव सद्या सांगपाना
पूण हे बी जो सरकार मोठा सोडून दिली दॅट इज ऑल्सो एम्फेसिस आणि एम्फेसिस लँड सरकारा हक आसा सो हे बी एग्रीकल्चरल लँड जेका परमिशन जाय आमचे लोक झगडटात ह्या फायटीन I myself personally not addressed much issue. पण एक 1000 लोक एक गावात राखले जाल्यार किती उदक जाय, किती इलेक्ट्रिसिटी जाय, किती सिवरेज जाय, किती इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय आणि हे कितें एक म्हणटात आमी कॅरिंग कॅपॅसिटी. सो आमी कॅरिंग कॅपॅसिटी लागून कितें म्हणटात दॅट शूड बी कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हणून की लोकांक जाण जावपाक जाय हे देवान आनी कितलीं घरां घेवपाक जातात. आज आमकां उदक ना. तुमी म्हणटात 2 दिसांनी उदक येता म्हणून. हांव दोना पावला शहरांत कोर्टाची ऑर्डर आसा आमकां 3 वरां उदक दी म्हणून. एक दीस येता वदवर, एक दीस एक वर, 2 दीस ना आनी इंजिनाक गेले जाल्यार म्हणटात आरे आमी आनी बांदला गोंयांत जातले आनी लोक कितले कोर्टाक कितले करून वतले. आनी जेन्ना कोर्टाक वचून हांव लोकां मुखार एक विचारता कोर्टाक वचपाक फुकट न्ही, इट्स नॉट फ्री, पयशे भरपाक पडटात न्ही. आनी कितले लोकां कडेन कितले पयशे आहात कोर्टाक वचपाक. कोणेक सरकारी लोक नोकरी करता जाल्यार क्लार्काक ते पगार कितें मेळटा. आमचे शेत कामती जे आसात जे ते शेताक काम करून पोट भरतात तेंचे कडेन कितले पयशे आहात. सो कोर्टाक बरें कोर्ट आसा पूण कोर्टाक पयशे भरपाक कोण भरतलो. सो जेन्ना सांगलें जे इश्यू आमी कोर्टाक वतले थोडे लोक आसात जे गोवा फावंडेशन जे आसलें तशें आनी थोडे आसात जे लोकां खातीर वावुरता. थोडे आदोगाद आमी म्हणटा प्रो बोनो म्हणजे पयशे घेयनासतना काम लोकांची काम करता. हे लोक आमचे हिरो जावपाक जाय. हे आमदार आनी मंत्री आमचे हिरो न्ही. आमचे हिरो आसले जाल्यार गोंयचे कितले मोठे लोक घेवन गेले. कसुंबी जनरल कसुंबी दोतोर बापयर हे कितें जनरल जाल्यार सायन्स जाल्यार सोशियल वर्कर जाल्यार हे जावंक जाय आमचे एग्जाम्पल्स. पण आमी ते सगळे विसरतात. आमचे म्हणटात अरे तो आमकां च्या पाणी दिता, तो आमकां क्रिकेट बॅट दिता, फुटबॉल शूज दिता. अरे हे पयशे खंयचे आपल्याक ते पगार घेवन पयशे दितात. हे पयशे येता इलिगल कन्वर्शन. कोणाक काम करता इलिगल कन्वर्शन येता 2 लाख, मोडटा 10,000, 1,19,000 तें स्पॉट्स आहा. दिसा हे म्हाका दिसता सब लोक जाणा these are facts which are known. आनी हे तर आमी जाण जाल्यार why are we keeping quiet? आमी कित्याक तोंड भरून बसून ओगे आसा कोणाची गिरां. म्हाका एक इंटरव्यू कोण म्हणलें विचारलें आमचे कुपोची भय की आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ योर लायफ पार्टनर, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ योर लायफ. हांवें म्हणलें वाय शूड आय बी अफ्रेड. म्हाका इतलीं वर्सां देवान दिल्या जे मुश्किल जात्रा ती हांवें केलां आनी हेच मुखार जात्रा तें करतलो. सो वाय शूड आय बी अफ्रेड. आनी हांव तरी हे कित्याक अफ्रेड ना. Why should you be afraid?
कोण म्हणतात तरणाटे आमचे तरणाटे ते कित्याक हे जातले ते जातले ते जातले हांवें म्हणलें एक दीस हांवूय तरणाटो आसलो रामपूरच्या भावाक लागून हांव 3 दीस आग्वाद बेगी बसलो 3 दीस म्हणून तोरीक आसतना हांव चूय जालो सो भंय कोणाची वाय आर यू अफ्रेड पूण भुरगे वाय आर यू अफ्रेड फॉर द यंगस्टर्स ते आपण करतले त्यांना दाखय की आज ही आज चळवळ जी आसा ही आमची गोंयकारांची ही जी चळवळ जी आसा ही गोंयचे मातयेची ही चळवळ जी आसा हे गोंय सांबाळपाक हे गोंयकार सांबाळपाक हे गोंय वाडपाक आनी आज तरी आमी प्रयास आसात आज तरी आमी एकठांय जायनात आज आमी भुरग्यांक सांगला आज आमच्या शेजाऱ्याक सांगला की वेळ पावला आमी एकठांय जावपाक जाय म्हणून आनी आमी वयतात जे लोक आज एकठांय जाल्यात गांवांनी वाटवाट्यांनी जागृताय करात आमी गुल मारतले ते उद्या येया ते उद्या येत उद्याक आमी आमदार जावपा ना पण हांव एक सांगता हांव तरी आमदार जावपा ना नॉर्मल जावप तरी आमदार जावपा ना शेते थोडे लोक थोडे वेळ आसता ते बरें आसा पूण आमी आमदार जावपा ना आमकां फक्त एक आमदार जाय न्ही आमकां जाय हे गोंय सांबाळपाचें आमकां जाय तुमचो आदार आनी आमकां जाय आज पासून 3 म्हयने पयलीं आमी डिसेंबराक 6 तारखेक हे झाड जाला हे झाड गोंयांत एक सुंदर झाड जावपाक जाय हे झाड जावपाक जाय गांवचे हांदे पेडणेकारांचे साश्टीकारांचे बिचोलकारांचे हे आसपाक जाय एक झाड आनी हे झाड आसतलें हे आमी गोंयकार हिंगा थोडे इश्यू येयले ताका आजोबान मामलेदारान आमी जेन्नाच्यान हांव जेन्ना आसोनात जालो तेन्नाच्यान आमी एकठांय आसले शिवाजी देसाय आमी विवेक सोशलिस्ट आमी तेन्नाच्यान घरा म्हाका लागलो प्रभाकरान म्हणला की इश्यू रिगार्डींग लँड एक्विजिशन मोपा ते आवड पास जाला I don't know that जेन्ना हांव चूज आसलो लोक अदालतांत हे सगळ्यो केसी येताल्यो आनी सरकारान आनी महाराष्ट्र सरकारान एक हें केलें आनी लोक अदालत आनी सरकार दोगांय आमी सरकारी आनी दोन लोक अदालत एकठांय जावन काही केस्यो आमी सॉल्व केल्यो एंड दॅट इज पॉसिबल So I will write to the Chief Minister on this issue. Mark एक 3-4 application government. I will write the issue. So लोक किती पण जगत हाऊ लॉंग विल दे फाईट आणि किती पैसा लागतो हा सदाच म्हणटालो तूं लोकांचे जाग शेत घेता हे शेत ते लोक वयताले ते शेतांत ते उत्पन्न करताले आनी आपल्या फामी सांबाळटाले आनी तुमी कितें आतां 10 रुपये 12 रुपये 5 रुपये जर तूं हॉटेलार गेल्यार एक चाय किती पैसा आता 15, 20, 25 म्हाका खबर ना सुद्दां तुगे एक मिनट जागो एक कप च्या आनी लोक किती पण झगडटले हाऊ विल दे फायट सो हांव म्हणना की आमी येयल्यार वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स नॉट पॉसिबल पण एक तर आमी करतले वी आर आनी एक
हो जो मुवमेंट आसा सो इलेक्शन जातली मुवमेंट काबार जातलो न्हू हो मुवमेंट आसतलो म्हणजे परमनंट मुवमेंट लोकां खातीर सगळे गोंयच्यो संघटना ज्यो आसात आमी एकठांय येतले विल सिट टुगेदर वर्क आउट द प्रोग्राम कोण कोणाच्यो स्ट्रेंथ कितें आसा ते संदर्भात ते काम करतले दुसरे टिचर काम करतले बट इट विल बी अ बॉडी कोणूय सरकार येवं ते सरकाराचे वॉच करप आनी वच पयलो निवडणूक उलो हे बिल जे आमी धाडला असेंब्ली दी Goa land revenue bill, not revenue, conversion of land. आमकां जाय तुमचो तेंको तुमच्या आमदारांक सांगपाक जात जाल्यार तुमच्या आमदाराच्या तोंडार मोर्चा व्हरात की हे बिल पास जावपाक जाय म्हणून आनी जेन्ना आमी उलो मारता तुमकां एक जाग्यार येवपाक आशा आसा तुमी येतले म्हणून वय येव न्हू होच तरी आनी ही म्हजी उतरां उलोवन आज काबार करता हेच भाशेन आमी सोमवारा सांगे मिटींग आसतली आणि म्हणजे मागणी आम्ही सगळी एमपी आसता तुमची ग्रुपमध्ये कमिटी करून आमकां जॉब करता सेंट्रल कमिटी घेवन दियात आनी मागीर आमच्या सेंट्रल कमिटी एकठांय जातली वाडोळी तालुक्याच्या लोकांक घेवन आमी मुखार फर्स्ट वतलो आमी डिसायड करतले हे म्हणजे थोडे विचार हांवें मांडले म्हणून तुमकां देव बरो करून आज कोण म्हणून म्हाका आज हो इस्टर डे तूं आज इस्टर डे वेटिंग आसता हांवें म्हणलें इस्टर डे येस बट हेच इस्टर डे जेजू जिवंत जाल्लो वेडले लोक जिवंत जाल्यात आनी हांव फाटीं रावपाना म्हणून आज हांव तुमकां आसा देव बरो करून पेडणेकारांक सगळे लोकांक आमची भयण्यो जी आसा भाव जे आसा हो म्हजो उल्लो तुमी आयला म्हणून आनी हो उल्लो म्हजो न्ही हांव एक आमचे सभा लोक आसात इट्स अ कलेक्टीव वॉयस फॉर गोवा जय गोंय घोषणा दिल्या इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ इनाफ इज इनाफ